म्हाका सांग जाला कितें एका आता 2 वरां जाली एक्सिडंट जाल्या तो हांगासर राहिलो तेका बांबोळे धाडटाली रे कळ्ळें न्हू बांबोळे धाडटाली सो तेंच्यांनी अजून तेका बांबोळे धाडपाक तेंचे कडेन एम्ब्युलन्स ना एम्ब्युलन्स हांगासर एवेलेबल कित्याक ना आमच्या डिस्ट्रिक्टान हॉस्पिटलान कित्याक ना भायली कित्याक आपयता तुमी तुमच्या कडेन कित्याक नाका म्हणटा आमी आतां इतो आमच्या गाडीन व्हरता तेय ना म्हणटा ते आमची गाडी तरी व्हरता म्हटलें ते तरी सांगा तुम्ही ते म्हणटा आमची गाडी येतली खंयची येतली ती दुसऱ्या हॉस्पिटलांतली ती आता 2 वरां जाली आपयल्या अजून ताका नासली आता येयल्या ती पळय एम्ब्युलन्स आता येयल्या चारांक त्याचा ऍक्सिडेंट झाला 4 ऍक्सिडेंट झाला 3 ऍक्सिडेंट झाला अजून पर्यंत ताका तेंच्यांनी लक्ष घालूंक ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आता आम्ही आसा आयज आम्ही आता प्रायव्हेट एम्ब्युलन्स आपयला आणि ते प्रायव्हेट एम्ब्युलन्स सुद्धा विचारता कितें तुम्ही गव्हर्मेंटाची नर्स दितले का म्हणून जाल्यार ते नर्स सुद्धा दिवपाक पळयना जाल्यार मनीस आता 4 वरां जाले हेजे जर वायट बरें कितें जालें जाल्यार कोण ताका जबाबदार मेलो जाल्यार कोण कोण हेका जबाबदार हेका थंय काडून सायडीक दवरला हे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे हांगा जी सध्या हे झालं सिस्टर म्हाका सांगता ती सिस्टर म्हाका सांगता आमच्याकडे अवेलेबल आमचे एम्ब्युलन्स ना हांगासर तुमकां मातशें पळया तुमी म्हणटा कितें म्हणटा माझे नाव नवनाथ विठ्ठल सिस्टरीचे नाव नको हांव ते सिस्टरी बोललेले आहा ती आमकां केअर करता वयल्यान आमचो व्हिडिओ काडटात ती आमी उलयता तापता म्हणून तेंचे ती व्हिडिओ काडटा आमचेर कित्याक काडूंक जाय व्हिडिओ वयल्यान गोंयकारांक खरेंच खंय तरी हे मनशां हे नाका आनी भायल्या लोकांक खंय तरी इम्पॉर्टंट आसा हांव नको हे कित्या खातीर चल्ला पळय ते आयज मनीस मरोन गेलो जाल्यार तांकां काय फरक पडचो ना हे सगळें जाला पळय हे तांकां कांयच फरक पडचो ना आनी आयज कितें जायत न्हू आयज ताका कितें जायत न्हू आतां वाटेक बी तेंचेर घालतले आमी ह्या हॉस्पिटलाचेर आमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आजुलाचेर घालतले 3:30 ताचो एक्सिडेंट जाला ह्या पेशंटाक कितें जाय दोनों येल्या प्रायव्हेट येल्या अरे ही प्रायव्हेट मागयला मुद्दाम ही हांव नको आम्ही प्रायव्हेट विजन हॉस्पिटलांतल्यान मागयला विजन हॉस्पिटलांतल्यान मागयला म्हापशा कित्याक एम्ब्युलन्स ना गॅरेजी ना विचारा मरे ही एम्ब्युलन्स कित्याक ना ती एक महिना लागता गॅरेजीन एक महिना लागता भुरग्यां मरता डॉक्टर कित्याक सांगला 1 महिना जालो गॅरेजी ना म्हणून गाडी खंय गॅरेजी ना खंय एम्ब्युलन्स आमच्याकडे ना खंय वोटींग जायचा नाही येता मरे हा गोंयकार जाय घाटे सगळ्यांक घाटयांक आनी हाडून विसरी माल उचल राणे आमच्या म्हापशाचो कोण हो हा पळय घातला हॉस्पिटलान बाबा ताका कोण मरता काय जिता हा कोण विचारना हेजो 3:30 एक्सिडंट जाल्लो 3:30 तो पेशंट आमचो आयज हांगा थंयसर आसा जाल्यार आमच्या हॉस्पिटलांत तेजी कांयच हें करूं फक्त बँडेज मारून ताका दवरला बँडेज मारून ताका दवरला आनी आमी जेन्ना विचारलें ताका शिफ्टींग करता कितें करता तें विचारलें जाल्यार तो सांगता कितें आमची एम्ब्युलन्स ना म्हणून आमी प्रायव्हेट एम्ब्युलन्स आपयली जाल्यार एम्ब्युलन्स घेवन आतां ताका आतां 8:30 सुमार घेवन गेला जाल्यार 3:30 एक्सिडंट जाल्लो इतले हे टायम परेडीन जर ताजो जीव बी कितें हानी जाल्लें ताका कोण जबाबदार इतले येदे व्हडलें हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी हांगा एक एम्ब्युलन्स ना जाल्यार आमच्या गोंयकारांक जर कितें जर ना जाल्यार भायल्या लोकांक हांगा सगळें पयलीं कितें अवेलेबल आसता जाल्यार आयज आमच्या गोंयकारांक कांयच इम्पॉर्टंट ना आयज ताजो जीव गेलो जाल्यार ताका कोण जबाबदार आसलो आयज म्हापसा आमचें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इतलें फेमस आहा पूण काय ना जाल्यार कितें जालें कोणाक हाडलें जाल्यार पयलीं ते म्हणटात कोवीड टेस्ट करया हे टेस्ट करया म्हणून एक्सिडंट केस ही 3:30 केस ही ताका एक्सिडंट जाला आनी आतां टायम कळला ना आतां टायम ताका व्हेला 8:30 सुमार 3:30 एक्सिडंट जाला ताजो प्रायव्हेट हे एम्ब्युलन्स हाडून ताका घेवन गेला आमी आतां